येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. 5 पालिकांखातीर शुक्रारा जाले 71.69% मतदान. 93 प्रभागांतल्यान 402 उमेदवारांचे भवितव्य थारतले 26 तारखेर. शुक्रारा गोंयान 1420 जाणांक जालो कोरोनाचो बाधिकार. 12 जाणांक आयले मरण. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो पावलो 11,040चेर. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारा गोंयान 1420 जाणांक कोरोनाचो बाधिकार जालो. 3607 जाणांनी कोरोनाची तपासणी केल्ली. 12 जाणांक कोरोनाक लागून जीव वगडावचो पडलो. कोरोनाक लागून मरप्यांचो एकूण आंकडो 976चेर पावलो. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो वाडून 11,040चेर पावलो. मडगांवां सगळ्यांत चड म्हटल्यार 1166 एक्टिव्ह केसी आसात. उपरांत कांदोळे 1000, परवरे 942 आणि पणजे 685 एक्टिव्ह केसी आसात. दक्षिण गोंयच्या कोरोना स्थिती विशीं दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचो वैजकी अधिकारी दोतोर राजेश पटेलान अधिक माहिती दिल्या. पळयात. आज आमी पळयतात की दुसरी वेव जी आयल्या कोविडाची सामकी खूप भयानक अशी आसा आनी एकदम पेशंट वाडिल्ल्या कारणान आज आमचे फेसिलिटीज चड वाडोवपाची गरज आशिल्ली. तर आमी लास्ट 4 ते 5 दिसांनी आमची जी कॅपॅसिटी आशिल्ली बेड वाडोवपाची ती आज 400चेर व्हेल्ली आसा. तशेंच आमचे कडेन आतां लिक्वीड ऑक्सिजन आयिल्लो आसा. हे लिक्वीड ऑक्सिजन ताजे बरोबर ऑक्सिजन ट्रॉलीज आनी सिलिंडर्स आसा. ह्या सगळ्यांचो आमी उपयोग करून एडिक्वेट अमावंट ऑफ ऑक्सिजन आमच्या हॉस्पिटलान आज आसा. तरी हांव सगळ्यांक अशें सांगूंक पळयतां की आज फेसिलिटीज जरी आसल्यो तरी प्रत्येकान आपले जे पळय कोवीड बिहेवियर आसा तो सारको सांबाळूंक जाय. आज आमी हे मास्क बी घालचेच पडटा. अशें आसा की आज तर आमी मास्क घालिना एखादें फाल्यां आमकां कोवीड जावन आमच्या तोंडाचेर एक वेंटिलेटर येवंक शकता. तर म्हाका दिसता की प्रत्येकान आपली आपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ह्या नात्यान आपूण वागचें. तरच हो कोविडाची जी सेकंड वेव आसा ही आमी ताजेर आमी मात करूंक शकतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान कृष्णा नायक. भारतात फाटल्या 24 वरांत 3,32,730 कोरोना केशींची नोंद जाली. नव्यान मेळिल्ल्या एकूण केशी मदीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात आणि राजस्थानात 75% केशी आसात. फाटल्या 24 वरांत महाराष्ट्रात सगळ्यांत चड म्हटल्यार 67,013 नवीन कोरोना केशींची नोंद जाली. त्या फाटोफाट उत्तर प्रदेशात 34,254, केरळात 26,995 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. 10 राज्यांनी मरप्यांचे प्रमाण 81.79% आसा. महाराष्ट्रात 568, दिल्ली 306 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. केंद्र शासीत प्रदेश धरून 7 राज्यांनी एकाय दुयेंतीक कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्याची नोंद ना. भारतांतल्या एक्टिव्ह केशींचो आंकडो वाडून 24,28,616चेर पावलो. फाटल्या 24 वरांत सक्रीय दुयेंती मदीं 1,37,188 जाणांची भर पडल्या. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आनी केरळ ह्या 5 राज्यांनी एक्टिव्ह केशींचे प्रमाण 59.12% आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कोरोनाचे फाटभुंयेर उच्चस्तरीय बसका घेतली. हे बसकेक कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण चड आशिल्ल्या 11 राज्यांचे मुख्यमंत्री हजर आसले. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर ह्या राज्यांक केंद्रा कडल्यान पुराय तेंको मेळटलो अशें प्रधानमंत्र्यान सांगलें. दोतोर व्ही.के. पॉलान केल्ल्या प्रेझेंटेशनात कोरोना महामारी कडेन चालू आशिल्ल्या झुजा विशीं म्हायती दिली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 5 पालिका आणि वेळ्ळी आणि कारापूर सरवण पंचायती खातीर पोटवेंचणूक शुक्रारा जाली. 5 पालिकांच्या वेगवेगळ्या प्रभागांतल्यान उमेदवारी दाखल केल्ल्या 402 उमेदवारांचे भवितव्य 26 तारखेर थारतले. 5 पालिकां खातीर शुक्रारा 71.69% मतदान जालें. सांग्यार सगळ्यांत चड 81.49% मतदान जालें. 231 पोलिंग बूथ आणि 124 पोलिंग केंद्रांचेर सकाळी 8 सावन मतदानाक सुरवात जाल्ली. मडगांव आणि मुरगांव पालिकेच्या दरेका 25 प्रभागां खातीर बरे तरेन मतदान जालें. सांजे 5 मेरेन मतदान सोंपलें. 4 ते 5 मजगतीं एका वरा खातीर कोरोना दुयेंतींक मतदान करपाक दिलें.
26 तारखेक मतां मेजतले. मतदान अशें जालां. मडगांवां 64.25%, म्हापशां 68.57%, मुरगांवां 65.4%, केप्यां 78.1% आणि सांग्यां 81.49%. वेळी पंचायत प्रभाग क्रमांक 4 65.59%, कारापूर सरवण पंचायत प्रभाग क्रमांक 2 85.96%. आता कामा होता मग घरात डायरेक्ट
आणि आमचेर भरपूर तेमी त्रास केले आणि आमगे केन्ना घराक येवन आमगे एक सपोर्टर येवन धमकी लयत दिली आमकां त्या मनशाचें नांव आसा आनी आमकां एक डिस्कशन करता आसतना तो व्हिडिओ लयत आहा सो अशें केपें हिंगा सद्या चलता मनी पावर जाला आनी मासल पावर आनी पर्टिक्युलर इन वॉर्ड नंबर 7 and 6 लॉट ऑफ मासल पावर हेज बीन यूज सो अशें जाला सो तरी पसून आमी लोकांचेर विश्वास आसा देवाचेर विश्वास आसा मुरगांव उमेदवार 125 प्रभाग 25, मडगांव उमेदवार 98 प्रभाग 25, म्हापशा उमेदवार 81 प्रभाग 20, केपें उमेदवार 55 प्रभाग 13 आणि सांग्या उमेदवार 43 प्रभाग 10.
कारापूर सरवण पंचायतीच्या प्रभाग नंबर 2चे पोट वेंचणुके खातीर 5 उमेदवार रिंगणात आशिल्ले, जाल्यार वेळी पंचायतीचे पोट वेंचणुके खातीर 2 उमेदवार रिंगणात आशिल्ले. 2 पंचायत वाठार आणि 5 पालिका क्षेत्रांतल्यान गोवा 365 चे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 5 पालिका वेंचणुकां मजगती मनात घर करून बसपी कांय खीण अनुभवपाक मेळ्ळे. कोरोना महामारीचो काळ, पूण लोकशायेन मतदान हो सर्वोच्च अधिकार. कोरोना पेशंटांनी आपले कर्तव्य मानून घेतले. तांचे बरोबर जाणट्यांनी आपली लागणूक पाळली. कांय कडेन जागृत नागरिकांनी बेशिस्तीचेर आवाज काडलो, जाल्यार सांग्या अपर्णा प्रभुदेसायान शुक्रारा सकाळीच अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान रूच्या वस्त बिनविरोध वेंचून आयले. उपनगराध्यक्ष खातीर ताची निवडय जाली. घालुया ह्या खिणांचेर एक नदर. हाँ फ्रेश आता ना. गोंयान शुक्रारा सुकेच वातावरण आशिल्ले. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या उण्या आणि चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. मळब निवळ आशिल्ले. अशें आसले तरी फुडल्या कांय वरांनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडूं येता. मुरगांवां सगळ्यांत चड 34 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. 23, 24, 25, 26 आणि 27 एप्रिला मेरेन वातावरण बदलाची हवामान खात्याची कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.